मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळायच्यो हेडलायन्स. दिवाळी उत्सवात भिरांकूळ अपघातान घातलो गोंयांत रेवाडो. फोंडा 8 वर्सां पिरायेच्या चलयेक भयानक अपघातात मरण, जाल्यार काणकोणच्या अपघातात एक जखमी. रस्त्याचे सुरक्षेचो प्रस्न आनी कितले वयतले बळी, लोकांक हुस्को. क्रिस्टियानो रोनाल्डो येतलो गोंयांत, लोकांची वाडल्या उमळशीक. FC गोवा विरुद्ध अल नसर मॅचीच्यो तिकेटी लागल्यात विकपाक. हातूंतय चल्ला राजकारण. खऱ्या फुटबॉल चाहत्यांक योग्य प्रवेश मेळटलो वय, जाला हुस्को निर्माण. राज्यात दिवाळीची परब व्हडा दबाज्यान आसा चालू. फातोडेर नरकासुराक लासून वायटाचेर बऱ्याचे मेळयले जैत. लोकांनी फोव आनी फराळ खावन दिवाळेक केली सुरवात. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवाळी उत्सवा वेळार जावपी अपघातांनी राज्याक धपको दिला. फोंडा 8 वर्सां पिरायेच्या चलयेक भयानक अपघातात मरण आयले, जाल्यार काणकोणच्या अपघातात एकलो जखमी जालो. रस्त्याचे सुरक्षेचो प्रस्न आशिल्ल्यान आता दैविक हस्तक्षेप हो आमचो एकूच पर्याय आसा काय कितें असो प्रस्न थळाव्यांक पडला. काळखाचेर उजवाडाची परब मनोवपाचो हेत आशिल्ल्या दिसा गोंयांत 2 दुख्खद घडणुको जाल्यो. एका भयानक अपघातात सायकल चलोवपी 8 वर्सां पिरायेच्या चलयेक वेगान वचपी गाडयेन धपको दिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयले. 8 वर्साचे बायल ते हांगानी खेळटाले भुरगे, भायर सायकल चलयताले. मागीर त्याने गाडी पयली सकयल्यान येताना ते वचून सायडीक ते खांब्या कडेन रावले. पण गाडीवाल्यान कितें केलें, चुकून करून स्पिडीन येयलो आनी ताका मारून तो हांगा फुडें पर्यंत गेलो. इतले स्पिडीन आशिल्लो ताणें रावूं सुद्दां ना, हांगा पर्यंत येयलो तो गाडयेचे फाटल्यान सुद्दां येयला. गाडीचे स्क्रॅच पळय, गाडयेचे फाटल्यान सुद्दां रगत बिगत सगळें आसा. आयज सिल्वानगरान ऑलरेडी न्ही भुरगीं सायकल घेवन सकयल येताले आनी तशेंच एक कार ड्रायव्हर वयतालो तेन्ना एक अशें इन्सिडेंट घडलें की ते भुरगीं आतां आमचे भितर ना. सरावंडींग नेबर्सान एक हे शबीना म्हणून आवाज जाले म्हणून भायर आयले. थंय ते एक फॅमिली रावताली, हिंदू फॅमिली. जस्ट ते आवाज जाले म्हणून तेमचे गॅलरी कडेन आहा ते रस्तो. सो थंय पळयताना अशें जालें म्हणून चेडवाक जेन्ना उखल्ले. आनी काणकोण जाल्ल्या अपघातात दुचाकीन एका ट्रकाक धपको दिल्ल्यान एक जखमी जालो. ताका लागून शार समृद्धी आनी सुरक्षे खातीर दिवे पेटयता आसतना आमचे रस्ते वेगळीच काणी सांगतात ती म्हळ्यार अराजक आनी बेपरवाची. रस्त्याची सुरक्षितताय उणी आसता तेन्ना दैविक हस्तक्षेपाचेरच आदारून रावपाचें दिसता, अशी परिस्थिती जाल्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, लिन्सी मिनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचल वाठारात कितल्याशाच जाग्यार नूतनीकरण केल्ले दिश्टी पडटा. पूण दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार हे संबंधितांनी आनी लोकांनी हाचेर पुराय आडनदर केल्या. हालींच नव्यान बांदिल्ल्या छत्रपती शिवाजी मैदानाची अवतिकाय जाल्या. पळयात दिवचलची परिस्थिती दाखयता आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार. दिवचल म्हणल्यार एक तालुक्याची जागा आनी मेन टावन जे दिवचल तालुक्याक रिप्रेझेंट करता. पूण थंयसर नवे प्रोजेक्ट थोडे आसा, ते चालू आसा काम. कितकीशी वर्सां ते बांदीत आसा, सादारण 6-7 वर्सां जाली. आतां 5 वर्सां जाली नवो बस स्टँडूय बांदता. पूण जे प्रोजेक्ट पयलींचे आशिल्ले म्हणजे एक ग्रावंड जो छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान तो प्रायम प्लेसीर आहा बिचोली टावनाच्या. तशेंच मेन बस स्टँडा लागीं आशिल्लो सेतू संगम जो दिवचल न्हंय आहा तेज्या थंयसर बांदिल्लो, ब्युटिफाय केल्लो तो तेन्ना एक 10 वर्सां पयलीं. तशेंच वॉकिंग ट्रॅकूय आसा, थंयसर लोकूय खुबशे चलपाक येतात. पूण तेंचेर सादारणशें लक्ष ना कोणाचें, कित्याक तर गव्हर्मेंटान हे प्रोजेक्ट बांदिल्ले पूण आतां ताजेर कोणाचेंच लक्ष ना. ह्यो जो सेतू संगम आसा थंयसर सगळो कोयर भरलेलो आसा. तशेंच कांय साफ सफाई जायना, कोणूच लक्ष थंय दिना. तशेंच आमचो ग्रावंड जो आसा तो सामको बॅड कंडिशनान आसा. जे थोडे भुरगे खंय खेळटात, खुबशे भुरगे थंयसर खेळपाकूय येतात पूण तांकां इंजर्डूय जाता, कित्याक थंय माती आसा, टफ ना, कांय ना. आमी खुबश्या फावटी दाखयल्ल्या ग्रावंडाची स्थिती कशी आहा ती बेगींतल्या बेगीन बांदपाची लोकांची मागणी आसा. पूण ते आश्वासनां मेळत आसा. सादारण 5 वर्सां जाली आतां नवीन आमदार आयला आनी ताचेर खुबशे आश्वासनां आमदार तशेंच मंत्र्यांनी दिल्ली पूण अजून पर्यंत तो जावंक ना. तसो जो सेतू संगम जो आसा तो एक बऱ्यापैकी न्हंयच्या लागीं आशिल्लो प्रोजेक्ट आसा. थंयसर ब्युटिफाय अशें केल्लें
पण आता थंय कोणाचेच लक्ष ना, साफ सफाई ना, थोड्यो सगळे कडेन कितें अनएक्टिविटीज घडटात थंयसर नाका आशिल्ल्यो, हेजेरूय लक्ष कोणाचें ना. हेचे कारणां खूब आसा. म्हणल्यार हांगा जो सेतू संगम आहा थंयसर लोक वॉकिंगाक येता, पूण रातचे हांगासर लायटी पेटना अशें आमकां कळ्ळां. खुबश्या वेळा लोकांनी मागणी केल्ली थंय लायटी घालच्यो म्हणून, पूण अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. हें आसा तितून कितें आसा हे लोकांक कांय खबर ना. कितें पॉलिटिकल रायवली आसूं शकता, कित्याक पयलींचे आमदार आसतना हें जाल्लें, पूण आतां तरी सगळ्यांनी हें करपाक जाय. आनी गव्हर्मेंटान ही जी प्रेझेंट दिवचले जे सुविधा आसा ती बऱ्यापैकी लोकांक प्रोवायड करून दिवपाक जाय आनी ताचेर बऱ्यापैकी लक्ष मारून ती साफ अशी करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सगळ्यांक दिवाळीची परबी. राज्यात दिवाळीची परब व्हडा दबाज्यान चालू आसा. फातोड्डेर नरकासुराक लासून वायटाचेर बऱ्याचे जैत मेळोवन कोडू कारीट खावन जिणेत बऱ्या गजालींचे पावल उबारपाचो हो उत्सव. लोकांनी फोव आनी फराळ खावन दिवाळीक सुरवात केल्या. पळयात काय उमेदीचे खीण. लई मोठा सण आहे. सगळ्यांचं मोठं सण म्हणायचं दिवाळीला. आणि कसं साजरं गरिबांचं तर मोठं सण ते. श्रीमंत लोक रोज करतात दिवाळी, खरं गरीब लोक वर्षातनं एकदाच दिवाळी होते त्यांची. काय ते गरिबांची मुंबईला लई मोठी दिवाळी म्हणतात. सगळेजण करतात दिवाळी. आता तुम्ही कशी साजरी केली इथं? आता तुम्ही इथं कशी साजरी केली? इथं सगळं मुंबई सारखं साजरी केलो आम्ही. मुंबईला कसं करतात नाही, फराळ वगैरे, करंजी, लाडू, चकल्या आणि शंकरपाळी, चवडे, कंजा, ते सगळं केलो आम्ही फराळ. छान वाटलं यावर्षी आम्हाला. दिवाळी साजरी केली. काल नरकासूर आम्ही केलो उमेदीन. ताका नाचयलो आणि ताका जळयलो सुद्धा. सकाळ फुडें उठली, न्हावली आणि भिवून रांगोळी काढली पावस येतलो का म्हूण. आणि बरे तरेन फराळ केलो. चकली, चिवडो, लाडू सगळें केला. सगळ्यांक हॅप्पी दिवाळी. कित्याक इतलो पावस आसतना सुद्धा तुम्ही कशी नरकासुराचे दहन केले? आमकां विश्वास आसलेलो की आमगे पावस आसून सुद्धा जातले म्हणून सगळे सारखे. सो आम्ही केलो मजेन. ही आमची परंपरा. आम्ही हांगा तिळवे कुटुंबाची जी पुरसाची देवळी आसा तितूनच आमची ओवाळणी जाता. आणि हितूंतल्यान कळटा की आमचो कसो एकचार आसा तो. आणि हितून तिळवे आसा, भगत आसा, आमचे वेरेकार फॅमिली आसा, ते बीन हांगा आमचे भितर इन्वॉल्व जाता. तशेंच नायक कुटुंब जे आसा तांचे बीन हांगा ओवाळणी जाता. रोहिदास नायक आसा तांच्या घरा कडेन. सो ह्या फूल वाड्यार आमची जी कुटुंबां आसा तांची एके कडेनूच ओवाळणी जाता. आणि हितूंतल्यान आमचे सगळे कुटुंब एक बांदून उरता. आणि हे पुरसाच्या देवळे कडेन जाता म्हणटकीर आमचो पुरूस हो मूळ पुरूस आमचो. आणि हितूंतल्यानूच आमचो सगळो वंशज मुखार आसा. सगळे भुरगे आदले दिसा रातचे नरकासुराक वता, तितलीच मजा करून येता. पण दुसरे दिसा सगळे जाण मागीर परत हांगा पावता आनी हांगाच ओवाळणी करता. फुडाराक सुद्धा ही परंपरा अशी चालू उरपा जाय, कारण हितूंतल्यानूच आमचो एकचार आसा तो फुडें वतलो. आनी भुरगे सगळे जाण आसा तेंच्यांनी ही परंपरा अशी चालू दवरपाची. इतलेंच हांव तेंचे कडेन सांगता. आनी फॅमिली सगळी एक जाता न्ही? फॅमिली सगळी एक जाता. सगळे जाण हांगा येता, सगळे जाण एकटे येवन ओवाळटा. सगळ्यो सुवासिनी आसा, बायलां आसा, ती सगळीं जाणां सगळ्यांक ओवाळटा. अशें न्ही की बाबा आपल्याच घोवाक जावं आपल्याच फॅमिलीच्या मनशांक ओवाळटा. सगळे जे आमचे कुटुंबाचे लोक आसा तांकां सगळ्यांक ओवाळप जाता. सगळे हांगासर एकठांय येता आनी आमी आज दिवाळी आमची पुरसाची देवळी आमी हांगा सगळीं एकठांय येवन आमी बायलां आमी सगळ्यांक ओवाळणी करता. आनी मागीर आमी गव्हर्मेंटाच्या देवळान वता. थंय आमी देवाक पांयां पडटा, बसता आनी मागीर आमी घरा येवन आमी 5 तरांचे फोव करता. चटणी करता, आमाड्याची उसळ करता. ते आमी सगळे देवाक नैवेद्य दाखयता. रवणटाक, पुरसाक
मागीर आमी खाता. दिवाळीचो जे काट्टो फोडपाचो कार्यक्रम जाता आमची फूल फॅमिली किरवे कुटुंबी सगळे आमचे एकटे जाता. आमचो जो पुरीस आसा ह्या पुरसाच्या देवळी कडेन आमी एकटे जाता सगळे जाण आनी खेळमेळीच्या वातावरणात आमगे आनंदान आमी ही दिवाळी सेलिब्रेट करता आनी सगळे ज्यो सुवासिनी आसा सगळ्यांक ओवाळटा. अशे तरेन मागीर सगळ्यांनी कॉमन एक कडेन पावस जाता. ह्या वर्साक खूब वर्सां आमी ल्हानपणा पासून पळयता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोंयांत खेळटलो अशी आस्त आशिल्ल्यान उमळशीक वाडल्या. FC गोवा विरुद्ध अल नासर मॅचीच्यो तिकेटी बेगीन विकपाक लागल्यात. फुटबॉल सुपरस्टाराक पळोवपाची संद मेळिल्ल्यान फॅन्स उमेदी जातात. पूण थळावे राजकारणी आनी अधिकारी क्लबाचेर आपल्या समर्थकांक तिकेटी दिवपा खातीर दबाव हाडटात. ताका लागून खऱ्या फुटबॉल चाहत्यांक योग्य प्रवेश मेळटलो व्हय असो हुस्को निर्माण जाला. पुराय गोंयांत प्रेक्षक स्टेडियमाच्या तिकेट काउंटरांचेर रांको लायतात आनी सतत ऑनलायन प्लॅटफॉर्म तपासतात. सीट मेळोवपा खातीर उत्सूक आसात. पूण ह्या उत्तेजना खाला तणाव वाडत आसा. क्लबाचे अधिकारी कठीण स्थितींत आसात. राजकारणी आनी कायद्याची अंमलबजावणी करपी लोकांच्या मागण्यांक समर्पित फुटबॉल चाहत्यांच्या अपेक्षा वांगडाच हाताळटात. ह्या विशयाक लागून गोंयचे खेळा थळ म्हूण प्रतिश्ठा विशीं व्यापक प्रस्न उप्रासल्यात. जर राजकी हेत खऱ्या चाहत्यांच्या आवडी बदला तिकेट वाटपाक आकार दितात जाल्यार राज्य खरेच आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तींचे केंद्र म्हूण स्वताक सुवात दिवंक शकतले. राजकी दबाव आसलो तरी उमेद वाडत वता तसो दुबाव उरता. खऱ्या फॅन्सांक मॅचीचो पुरायपणान अणभव घेवपाक मेळटलो काय राजकी प्रस्नांक लागून खेळांच्या भावनेचेर मात जातली. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी मुजेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा कांय सुवातांनी गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्याच्या सांगातान पावस पडलो. ही परिस्थिती आयज आनी फाल्यां लेगीत आसतली हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत मंगळारा येल्लो अलर्ट दिला. कांय वाठारांत पावस पडटलो जाल्यार कांय सुवातांनी रातीक गडगड वीज आनी वादळी वारे घोळपाची शिटकावणी IMDन दिल्या. देखून जतनाय घेवची तशेंच नितळ मळब आनी उश्ण तापमानाचो अदमास आसा. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. मंगळारचे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. मंगळारा येल्लो अलर्ट. हलको तो मध्यम पावस. पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगात. घोळटले खर वारे. दनपारा उश्ण तापमान. सांजवेळार जाणवतली थंडसाण. मंगळारचे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.